आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी बाब जनार्दन भंडारी, तसेच आमचे नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष NSUIचे बाब आमचो नौशाद. आयज आख्या गोंयभर लोक खुबशे एक्सायटमेंटान रावलेले आसा. सगळ्यांक एक एक्सायटमेंट जाल्लो कित्याक आमचो पार्टी अध्यक्षान जेन्ना अनावन्स केलें की बाबा हांगा एक सेक्स स्कॅन्डल आसा म्हणून, आनी जेन्ना ताणें 15 दिसाचो टायम दिल्लो गव्हर्मेंटाक. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स जी मुद्दाम आफयलेली आसा, आयज पर्यंत कितलेशे दीस जाले हांवें खंयसरूच म्हाजो इनवॉल्वमेंट नासलो या खंयसरूच ह्या विशयाचेर हांवें उलयलेलें नासलें. बट आयज सत्य जेन्ना फुडें येवंक जाय आनी सत्य जेन्ना लोकांच्या समोर हाडूंक जाय, जाल्यार आयज टायम येयलेलो आसा कितें म्हाका फुडें येवचो पडलो. कितें सत्य म्हणटा हें त्या लोकां कडेन पावूंक जाय. आयज पर्यंत जे राजकारण आमी केल्लेलें आसा, हांव जावं म्हाजो वडील जावं डॅडी जावं, हे आमी सत्तेचें राजकारण केल्लेलें आसा. आयज मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन हांवें 2दा इलेक्शन लडयलें, तरी पासून डिफीट जाल्या उपरांत सुद्दां, थोड्या वोटांनी जावं बट डिफीट जाल्या उपरांत सुद्दां आयज पर्यंत कॉन्स्टिट्युन्सीन तशें गोंयभर लोकांक सदांच हेल्प करपाक, मदत करपाक, जो मनीस आमच्या दारार येता ताका सदांच हेल्प करपाक सदांच आमी फुडें रावलेले आसा आनी सदांच हेल्प करीत रावलेले आसा. आयज हो जो विशय आसा सेक्स स्कॅन्डलाचो, हो विशय आमी एक बरे डिसेंट वेन हँडल करपाक सोदताले. आयज ज्या परिस्थितीन हो इशू आयज हो पब्लिकली जावपाक वयपाक लागलेलो आसा, आमचो हेतू आसलेलो कितें हो विशय आसा तो डिसेंटली सॉल्व जावन ते विक्टीम जी आसा तेजी खंयसरूच आयडेंटिटी भायर सरनासतना जो हेजे भितर गुन्हेगार आसा आनी जे हे कांड कोणें केला, खंयच्या मंत्र्यान केला, आयज आमच्या पार्टी अध्यक्षान तुमकां तेजें नांव सांगलेलें आसा, जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा मिलिंद नाईक. हेजे कांड भायर सरपाक लागून आयज आमी हो फुडाकार घेतलेलो आसा आनी फुडें सरलेले आसा. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 30 नोव्हेंबराक गिरीशान फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आमचो पार्टी अध्यक्षान, आनी तेन्ना ताणें सांगलें की बाबा असो एक मंत्री हे कॅबिनेटानसून सेक्स स्कॅन्डलान आसा आनी आमी गोव्हर्मेंटाक 15 दिसाचो टायम दिता. डिटेल तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. बट हो बेजबाबदार जो गोव्हर्मेंट आसा ताणें कसलीच एक्शन घेतलेली ना आनी त्या प्रमाणे आयज पार्टी प्रेजिडेंटान तेजें नांव डिस्क्लोज केल्लेलें आसा. आमी जेन्ना पार्टी प्रेजिडेंटान गिरीशान जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, ताणें खंयच्याच मंत्र्याचें नांव मेन्शन केल्लेलें नासलें. त्या विक्टिमाचें सुद्दां खंयसरूच नांव हाडूं ना, कोणाचेंच नांव इनवॉल्व करूं ना. बट तरी पासून जो उजो लागलो, खंयच्या मंत्र्याक उजो लागलो आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हो उजो लागलो तें तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें. आमी नांवां घेयनासतना तरी पासून हो उजो मुर्मुगांवान लागलो. मुर्मुगांवाचो जो मंत्री आसलो तो बेचैन जालो, तो गडबडलो, ताका कितें करूं कितें नाका कळना जालें. सो नांव घेयनासतना तुमी विचार करा, जो आमच्या समोर तेंच्यांनी आमकां नोटिसी धाडली, तेंच्यांनी आमचेर FIR लॉन्च केली, ती बीन बिहाराक. सो हे सगळी गोश्ट कोण मनीस करूंक शकता, जेका भंय आसता, जेका भंय आसा बाबा हे आपल्याचेर येतले. सो ह्या भंयान तेणेन ही सगळी स्टेप्स घेतलेली. हांव आतां पॉयंटाचेर येता, चड टायमूय घेयना कित्याक उलोवपाक गेल्यार खूब डिटेलान आसा. तरी पासून म्हाका मातसो टायम लागतलो कित्याक म्हाका हांगा आयज आसा तें सत्य उलोवंक जाय आनी सत्य आसा तें लोकांच्या समोर वचोंक जाय. आयज जी गजाल हे सगळी सेक्स स्कॅन्डलाची म्हणटा ती फर्स्ट टायम 2019 in the month of February
फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान 2019 आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचे एक दोग जाण जे माझे वांगडी आसा आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सी ते दोग जाण भुरगे येयले आनी म्हाका सांगपाक लागले कितें बाबा अशी अशी बायलेचेर एक अत्याचार जाल्लो आसा आनी तेच्या भितर खंय तरी आमदार इनवॉल्ड आसा अशी ती सांगता म्हणून. सो हांवें म्हटलें तसो विशय आसा जाल्यार जरूर म्हटलें तुमी ते बायलेक घे आनी यो म्हटलें म्हाजे कडेन हांव उलयतां म्हटलें. सो ती भुरग्यांनी म्हाका परत सांगलें येवन कितें ती म्हणटा खंय तरी हॉटेलान मेवया नाल्यार खंय तरी सिक्रेट प्लेसीचेर मेवया. हांवें तांकां सांगलें खंयसरूच मेवप ना, म्हाजें घर ओपन आसा, सगळ्या लोकांक ओपन आसता, सगळेच लोक येता म्हाज्या घरा कडेन, तशी तिकाव म्हाज्या घरा कडेन येवनी भितर बसून उलोवया म्हटलें म्हाज्या फॅमिलीच्या फुड्यान, तशें कांय हे भिवपाची गरज ना म्हणून. सो ताका सांगल्या उपरांत ती एक दीस म्हाज्या घरा कडेन येयली. तेजो धाकटोसो भुरगो आसलेलो एक 4 वर्साचो, त्या 4 वर्साच्या भुरग्याक घेवन ती म्हाज्या घरा कडेन येयली. दीस इज इन मंथ ऑफ फेब्रुवारी 2019. 2019 जेन्ना ती म्हाज्या घरा कडेन येयली आनी तिणें जेन्ना हांव आनी ती बसली, म्हाजे फ्रेंड्स ते कोण घेवन येयले तांकां सगळ्यांक भायर दवरले, हांव ती विक्टीम तेजो चेडो धाकटो जो आसलेलो 4 वर्साचो आनी म्हाजी मिसेस आमी बसली. आनी तिणें कितें एक बायल मनीस जेन्ना म्हाजे कडेन एक दादल्या मनशा कडेन उलोवपाक अनकम्फर्टेबल जातली म्हणून म्हाज्या बायलेक दवरले वांगडा आनी तिणें आपली सगळी स्टोरी आसा ती आमकां सांगली कितें अशें अशें ही घटना घडली आपल्या कडेन आनी हे सगळें आपल्या कडेन जालां. हांवें म्हणलें म्हाका सगळें डिटेलान सांग. तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें कितें असो हो मिनिस्टर आसा मिलिंद नायक, तेणें आपल्या वांगडा खूब गैरफायदो घेतलो, आपल्याक यूज केलो, आपल्याक सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केलो आनी आपल्याक जॉब दिता म्हणून सांगलें, ब्युटिशनाचो पार्लर घालून दिता म्हणून सांगलें, आपल्याक घर घेवन दिता म्हणून सांगलें, भुरग्याचें फूल एड्युकेशन आपूण केअर घेतलो म्हणून सांगलें. अशें तेणें म्हाका सगळी स्टोरी सांगली. आनी तेवूय सांगलें म्हाका तेन्ना कितें डिसेंबरान बाबा आपलें एबॉर्शन जालें, आपूण प्रेग्नंट आसली तेन्ना आपल्याक तेणें जबरदस्ती आपल्याक एबॉर्ट करपाक लायलें, हेंवूय तिणें सांगलें. हांवें तिका विचारलें कितें बाबा हें जेन्ना इतलें तुजे कडेन घडलां आनी तो एक आमदार आसा, एक मिनिस्टर आसा, बिश्टें आमी एलिगेशन करूंक शकना, सो तेज्या बाबतीन तुजे कडेन कितें तरी प्रूफ आसा काय म्हणून विचारलें. सो तिणें म्हाका सांगलें की आपल्या कडेन सगळे हेजे प्रूफ आसा, आपल्या मोबायला भितर आसा, आपल्यान तेजें वॉयस रिकॉर्डिंग केलां उलयतना, आपल्यान तेजे व्हिडियो काडला, आपल्यान तेजे फोटो काडला, आपले कडेन सगळे वॉट्सॅप चॅट आसा, अरावंड 8,000 वॉट्सॅप चॅट मेसेजीस आसा म्हणपाक लागले. आनी बरें आसा, तशें आसा जाल्यार तुमी म्हाका दाखोवंक शकता काय विचारलें. ती म्हणपाक लागली आपूण दाखोवंक शकता. सो ती गेली, गेल्या उपरांत एक 4-5 दिसांनी परत आयली चेड्याक घेवन भुरग्याक. तेन्ना एकटी येयली, तेन्ना म्हाजे फ्रेंड नासले, तेन्ना ती एकटी येयली. एकटी येयल्या उपरांत म्हाका तिणें सगळे मोबायलाचेर हे जे हांवें तुमकां सांगलां ते म्हाका तेणें सगळे दाखयले, फोटोग्राफ्साच्या पोटान वॉट्सॅप चॅट्स, व्हिडियोज, मागीर तेजे ऑडियो कॉल्स आनी सगळे दाखयले. हांवूय पळोवन खूब रागार जालो. म्हणल्यार अशें एक मंत्री, एक आमदार अशें कशें करूंक शकता काय म्हणून, अशें एक बायलेचे सेक्शुअली कसो एक्सप्लॉयट करूंक शकता काय म्हणून. सो एक भितरल्यान एक मनानसून राग येयलो. सो हांवें तिका विचारलें हे तूं पब्लिकली ओपनली येवंक शकता काय म्हणून. ती म्हणपाक लागली, हालींच म्हणपाक लागली आपल्या घोवाचो एक्सिडंट जाला आनी ती बीन तो मोटरसायकलीन वयतालो, फुडसून म्युनिसिपालिटीची गाडी येवन ताका मारून तो GMC नासलो, 2 दिसांनी तो एक्सपायर जालो. सो आपल्याक भंय दिसता म्हणपाक लागलें. हांवें म्हणलें तुका जे प्रमाणे म्हाजे कडसून मदत जाय, लिगली कशें कितें लागता तें सगळें केअर हांव घेता म्हटलें. कित्याक तुका कसो कित्याक बट ताका एक्सपोज करूंक जाय म्हटलें. आनी त्या प्रमाणे हांवें तिका सांगलें तूं आतां चल, हांव तुका मागीर थोड्या दिसांनी आपयता तेन्ना तुमी येवचें म्हणून. आनी त्या प्रमाणे ती गेली. ते हांवें वचून सगळी ही जेन्ना म्हाका सांगलें तें वचून सगळें हांवें म्हाज्या एडवोकेटाक मेळ्ळो आनी ताका सगळें एक्सप्लेन केलें. एडवोकेटान सगळें आयकून घेतलें म्हाजे कडसून आनी एडवोकेटान एकूच सांगलें की आपूण तुका फूल हेल्प करता, फूल ड्राफ्टींग दिता, सगळें करता, बट जेन्ना कंप्लेंट करतले तेन्ना ती विक्टीम जाय पडटली. विक्टिमा शिवाय तूं कंप्लेंट करूंक शकना. मागीर हांव ह्युमन ऑर्गनायझेशना कडेन गेलो, तेंचे कडेन एडवायस घेतलो. तिवूय तेंच्यांनी म्हाका सेम सांगलें की जे पर्यंत विक्टीम येवन कंप्लेंट करनात ते पर्यंत ही कंप्लेंट जावंक शकना म्हणून. सो त्या प्रमाणे हांव परत ते विक्टिमा कडेन गेलो, परत ती घरा कडेन येयली म्हाज्या, परत चेड्याक घेवन. एवरी टायम ती घरा कडेन येयला तेन्ना ती धाकट्या भुरग्याक घेवन येयले. 2 जाण येताली आनी हांव आनी म्हाजी मिसेस आसताली, 2 जाण आमचे भितर उलोवप जातालें. सो ती परत येयली तेन्ना तिका हांवें सांगलें, एक्सप्लेन केलें कितें बाबा अशें अशें आसा म्हणून.
की बाबा तुका फुड्यान येवन ती कंप्लेंट फायल करची पडटली आनी तेज्या लागून हांव म्हणलें म्हाज्या सायडीकसून आनी म्हाज्या पार्टीच्या सायडीकसून फूल तुका सपोर्ट करता, तेज्या लागून तुका खंयसरूच भिवपाची गरज ना. बट ती खंय तरी मातशी भिवपाक लागली, आपलो भुरगो आसा, आपल्याक फाल्यां कितें जायत हें जायत म्हणून सांगपाक लागलें. तरी आसून ताका हांवें कॉन्फिडन्स दिलो, आमच्या फॅमिलीनूय ताका कॉन्फिडन्स दिलो की बाबा आमी तुज्या वांगडा आसा, थांब तुज्या फाटल्यान, तूं सर फुडें म्हणून. सो तिणें म्हटलें कितें आपल्याक मातसो थोडो टायम दी, आपुणूय आपल्या नियर्स वन डियर वना कडेन कन्सर्न करता, आपल्या फॅमिली कडेन कन्सर्न करता आनी तुमकां सांगता म्हणपाक लागलें. सो त्या प्रमाणे ती गेली. ही आतां कंटिन्यू चलता. फेब्रुवारीन स्टार्ट जाला ते मार्च, एप्रील, मे, जून पर्यंत चलत, ऑगस्ट पर्यंत चलत आसा. सो ती परत येयली आनी म्हाका म्हणपाक लागली आपूण ओपनली येवन कंप्लेंट फायल करूंक शकना आनी आपल्याक एडवायज केला कितें कंप्लेंट तशी तूं वचून करनाका. सो आपूण जाय जाल्यार ही सगळी स्टोरी आसा आपल्या कडेन कितें घडलां तें आपूण आपल्या मोबायलाचेर शूट करता आनी तुका दिता. तूं त्या एडवोकेटाक दाखोवन ते ऑन दॅट बेसीस ताका कोणें तरी एडवायज केलो, त्या बेसिसाचेर तूं वचून ती कंप्लेंट घाल. त्या प्रमाणे तिणें स्वता तिच्या ओन मोबायलाचेर तिणें ऑडियो रिकॉर्डिंग केलें, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केलें आनी सगळो इन्सिडंट तिणें सांगलो. आपल्या कडेन कितें कितें जालें, कितलेंदा ताणें खंय केलें, कितें केलें तें सगळें सांगलें. कशें आपलें एबॉर्शन केलें सगळें तिणें ते व्हिडिओन सांगलें. आनी तो व्हिडिओ घेवन हांव जेन्ना एडवोकेटा कडेन गेलो, एडवोकेटाक सांगलें बाबा ताणें स्टेटमेंट दिलेलो आसा, ऑन दीस बेसीस वेदर वी कॅन गो हेड. सो तेन्ना म्हाका एडवोकेटान आनी वुमन ऑर्गनायजेशनान एकूच सांगलें की इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस द विक्टिम्स कम फॉरवर्ड कंप्लेन. एकदां तिणें कंप्लेंट दिली काय मागीर तिजे कॅर घेवपाची सगळी जबाबदारी आमची. इवन ताका आमचे वुमन ऑर्गनायजेशनान म्हाका तेच सांगलें. सो परत तिका आफयली. ती म्हणपाक लागली अशें अशें आसा, आपूण ते फायल करपाक खूब डिफिकल्ट जातलें, आपूण एक काम करता, आपल्याक थोडो टायम दी. आनी तिका सांगलें की बाबा हो मोबायलूय आमकां काडून एडवोकेटा कडेन दिवचो पडटलो, सगळें ताका भितर चॅक करचें पडटलें. सो तिणें तिजो तो ओरिजिनल मोबायल आसलेलो वचोन तिणें ती कॉपी केली, ते ओरिजिनल मोबायलाचेर दुसऱ्या मोबायलाचेर सगळी कॉपी केली आनी एक ओरिजिनल मोबायल आनी ती कॉपी केलेलो मोबायल हाडून 2-3 दिसां भितर हाडून म्हाजे कडेन दिलो तिणें. तेज्या उपरांत ती परत म्हाज्या घरा कडेन येयली आनी तिका हांवें रिक्वेस्ट केलो की बाबा आमकां वचोन आतां ही कंप्लेंट फायल केली. कंप्लेंट्स ऑफ ड्राफ्ट रेडी आसलेलो, फक्त तिणें सायन म्हणलें म्हाजे कडेन ड्राफ्ट डेटेड सो तुमकां दाखयता केन्नाचो ड्राफ्ट रेडी आसलेलो कंप्लेंट फायल करपाक. सो तेन्ना ती लास्ट मोमेंटाक ती म्हणपाक लागली आपल्याक भंय दिसता, आपल्याक तरी पासून मातसो टायम दी, आपूण तुका 1-2 दिसांनी मेळटा. तेज्या उपरांत ती जेन्ना गेली तेज्या उपरांत ती परत 15 दीस जाले, 1 म्हयनो जालो ती येवना. हांवें खूब प्रयत्न केलो तिका कॉन्टॅक्ट करपाक, तिका सांगपाक यो म्हणून, हांव फूल तुका प्रोटेक्ट करता, तूं कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून. सो तरी पासून ती कॉन्टॅक्ट जायना जाली आनी खूब प्रयत्नाच्या उपरांत कित्याक हे जे पर्यंत पब्लीक डॉमिनान हाडटलो, भायर हाडटलो, हे आमी एक्सपोज करतले जाल्यार खंय तरी कंप्लेनंट जाय. सो ते ती नासल्या कारणान हो विशय तसोच उरलो. आनी सडनली आतां एक 5 म्हयने पयलीं ती बायल म्हाज्या घरा कडेन येयली परत. ती घरा कडेन म्हाज्या येयली 5 म्हयन्या पयलीं. आनी तेन्ना ती जेन्ना येयली आनी म्हाका मेळ्ळी तेन्ना तिजो जो बिहेवियर आसलेलो ते इतल्या प्रेशराचेर आसलेली, तिची बॉडी लँग्वेजूच पळोवन म्हाका कळ्ळें की ती इतली टेन्शनान आसा म्हणून. ती सारकी भियालेली आसलेली आनी ती म्हणपाक लागली, सर म्हणपाक लागली मैंने जो आपको मोबाइल दिया था वो मेरा मोबाइल वापस दे दो, मेरे को ये सब झंझट में नहीं पड़ने का है, मेरे को प्लीज़ तुम मदद करो, मेरा मोबाइल दे दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ. हांवें ताका विचारलें क्या हुआ, कितें जालें, कित्याक लागून तूं इतली भियेला, कोणें तुका प्रेशरायज केला, कोणाक लागून तूं भियाता. जाल्यार ती म्हणपाक लागली वो सब छोड़ दो, मेरे को सिर्फ मेरा पड़ा है और मेरा बेटे का पड़ा है म्हणपाक लागली. हांवें म्हणलें थोड़ा दिन रुको, मैं इसके ऊपर सोच के आपको बताता म्हणलें. आनी ती थंयसून गेली. तेज्या उपरांत जो इन्सिडंट जालो तो हांवें तो मोबायल तेन पयलीं हांवें तिजो मोबायल म्हणटा तो केन्नाच कोणा कडेन उलोवप वचनासलो आनी केन्नाच कोणाक दाखोवपाकूय वचनासलो. तेज्या उपरांत जेन्ना म्हाज्या मनाक दिसलें कितें एक आमदाराच्या एक मंत्रीच्या दबावान येवन ती बायल प्रेशरायज जाल्लेली आसा, जेन्ना म्हाका दुबाव येयलो आनी तेज्या लागून ती म्हाज्या घरा कडेन येवन ती आपलो मोबायल रिटर्न मागपाक लागली, तेन्ना म्हाका खंय तरी डावट येयलो की तेज्या फाटल्यान होच मिनिस्टर आसतलो म्हणून, जे तिका प्रेशरायज करता, तिका भिवून दवरला, जे ताका धमकी दिला अशें दिसलें. म्हणून हांव ते सगळे घेवन आमच्या लिडरशिपा कडेन येयलो. काँग्रेसीचे लिडर्स आसा तांकां सगळ्यांक हांवें एक्सप्लेन केलो असो असो इन्सिडंट आसा. जेन्ना तेंच्यांनी ते सगळे पळयले जाल्यार ते म्हणपाक लागले ताका कसलोच अधिकार ना ह्या पोजिशनाचेर रावपाचो.
ताका आमकां एक्सपोज करचोच पडटलो म्हणपाक लागले. सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो. तेज्या पयलीं सगळ्यांनी एडवायज केलो कित्याक आमी बऱ्या भाशेन जाता जाल्यार ते काबार करुया. तेज्या लागून म्हाका तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलो की हे जाता जाल्यार तूं CMा कडेन उलय आनी CMाक रिक्वेस्ट कर बाबा अशी अशी तेजी भानगडी आसा म्हणून. सो त्या प्रमाणे 9 नोव्हेंबराक हांव CMाक मेळ्ळो आनी CMाक हे सगळे दाखयले. सगळे ताका चॅट्स दाखयले, ऑडियो रिकॉर्डिंग दाखयले, व्हिडिओ दाखयले, सगळे दाखयले CMाक. CMान अक्षरशा पळोवन म्हणपाक लागलो हे कितें काय म्हणपाक लागलो. आपूण हेजेर एक्शन घेता म्हणपाक लागलो. आपल्याक 8 दिसाचो टायम दी म्हणपाक लागलो. तेज्या उपरांत 8 दीस जाले, 15 दीस जाले, तेजो पत्तो ना जालो. कित्याक हांवें काय कॉन्टेक्ट करूं ना CMाक तेंचे दुसरे एकटो मिडल मॅन आसलो तेणेन ते CMा कडेन म्हाका येयल्लो. सो जेन्ना एक्शन जायनासलें तेन्ना 17 नोव्हेंबराक हांव परत गव्हर्नराक मेळ्ळो. 17 नोव्हेंबराक वचून गव्हर्नराक मेळ्ळो. गव्हर्नराकूय सगळें हांवें एक्सप्लेन केलें आनी सगळें सांगलें अशें अशें आसा म्हणून. गव्हर्नराक कितें गव्हर्नरा कडेन काय हांव दाखोवंक शकना, ताका फक्त हांवें एक्सप्लेन केलें कितें अशी अशी घटना आसा. सो तेणेनूय म्हाका सांगलें आय विल लूक इन टू द मॅटर म्हणून. सो तेज्या उपरांत परत आमी रावले. 25 नोव्हेंबराचेर पावले, तरी वचून कांयच जायनासलें. आनी तेज्या उपरांत आमच्या पार्टीन डिसिजन घेतलें आनी 30 तारखेक आमच्या पार्टी अध्यक्षान ही फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ती ताका आमी एक्सपोज केलो. आयज एक्सपोज केल्या उपरांत गव्हर्मेंटाक 15 दिसाचो टायम दिल्लो. तांकां सगळ्यांक खबर आसा, CMच्या पोतान तेंच्या अध्यक्षाच्या पोतान सगळ्यांक खबर आसा कितें अशी अशी ही घटना जाल्या. तरी पासून म्हाका खबर ना ते कित्याक अशें उलयता, कित्याक विक्टिमान कंप्लेन करची म्हणून. आयज विक्टीम कंप्लेन करूंक शकना म्हणून ते आमीय जाणा, तांकांय खबर आसा कित्याक ते विक्टीम तेजे अंडर आसा. आयज जेन्ना विक्टीम तेजे अंडर आसा तेन्ना तांकां खबर आसा की बाबा कंप्लेंट जावपाना, आमी एक्सपोज जावपाना. बट आयज आमी ऑफिशियली हांवें कंप्लेंट फायल केलेली आसा वुमन सेलान त्या मिनिस्टराच्या विरुद्ध, मिलिंद नायकाच्या विरुद्ध, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर तेज्या. आनी तेज्या भितर सगळे एपिसोड मेन्शन केलेले आसा कशें कशें कितें कितें जालें तें आनी तेजेर जालें. आनी तांकां जो तिजो ओरिजिनल मोबायल आसलेलो आनी जो कॉपी केलेलो मोबायल आसलेलो हो हांवें तेजे कडेन सरेंडर केलेले आसा. हांवें तिजे कडेन सरेंडर करूं ना या आनी कोणा कडेन सरेंडर करूं ना, हांवें पुलिसां कडेन सरेंडर केलेलो आसा. कित्याक ते जे सत्य आसा ते भायर येवंक जाय आनी ते सत्य कितें आसा ते सगळे ते मोबायला भितर आसा. आयज जर सत्य भायर सरतलो जाल्यार ते सत्य ते मोबायलान आसा. सगळे प्रूफ विथ सगळे ईच अँड एवरी प्रूफ म्हणटा ते सगळे मोबायला भितर आसा. थोडीशी गजाली आयज तुमकां हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता. जे मोबायला भितर मंत्र्याचो मोबायल, मिलिंद नायकाचो मोबायल, जो चॅट जातालो तो पळय हो मोबायल, कॉल डिटेल्स हेजे भितर हो नंबर मिलिंद नायकाचो 9822488492 हो नंबर मिलिंद नायकाचो. ही सगळी तेजी चॅटिंग, इनकमिंग कॉल्स, मिस्ड कॉल, नॉट कनेक्टेड, हे सगळे कॉल डिटेल. ह्यो कॉपी तुमकां सगळ्यांक दितलो हांव, प्रेसाक सगळ्यांक दितलो हांव. ही तेंची कॉपी आसा. ह्यो तेज्यो मेसेजीस आसा आमच्या मंत्र्याची. ही मंत्र्याची मेसेजीस आसा. ह्यो मंत्र्याची मेसेजीस आसा. अश्यो ह्यो तुमकां फक्त हांव जे थोडी बरी आसा त्यो दाखयता. अश्यो वायट वायट मेसेजीस आसा, अशे वायट वायट तेणें उलयलेले आसा, मेसेजीस धाडलेले आसा जे आमी उलोवपाक सुद्दां हांगा फोरमाच्या पब्लिकाच्या भितर सांगपाक सुद्दां लज दिसता. ह्यो आख्यो आमचे कडेन आसा त्यो टिकेटी. केन्ना केन्ना तो ताका आफयतालो, पटनासून गोंयान आफयताली. पटनाची सगल्यो बोर्डींग विथ बोर्डींग पास प्रूफ आसा. हे म्हाजे कडेन ना, तिणेन स्वता काडून मोबायलान दवरलेले. हे हांवें काडूं ना, हे तिच्या मोबायलार. हे सगळे स्क्रीनशॉट काडला. वयर मिलिंदाचें नांव आसा, तेजो नंबर आसा. मिलिंद ताका धाडटालो, ती मिलिंदाक धाडटाली स्क्रीनशॉट. हे सगळे तेंचे भितर ही सगळी चॅट्स आसा. ही आख्खी हे पळय, गोवा टू हैदराबाद, हैदराबाद टू हे गोवा टू हैदराबाद, हैदराबाद टू पटना, ह्यो सगळी पळय बोर्डींग पास. गोवा हैदराबाद टू आमचे पटना टू गोवा, ह्यो सगळे आमी तेजें नांव सगळे कडेन विक्टिमाचें खंयसरूच नांव डिस्क्लोज केल्लेलें ना. सगळे कडेन तेजें नांव आमी हायड केल्लेलें आसा. ह्यो सगळ्यो कॉपी तुमकां दितले हांव.
आयज तो इतलो पर्यंत जशें कितें आमी आमच्या बायलेक सांगता, आमच्या बायलेक सांगता या आमच्या फॅमिली मेंबरांक सांगता, तशें तेजें रिलेशन आसलें त्या बायले वांगडा. तो सांगता आज मैं मंत्री बन गया. हे केन्ना? तो जेन्ना मंत्री जाला तेन्ना. तो पयलीं 2017 मंत्री जावन नासलो, तो मंत्री मागीर जाला. हे तुमी मान्य करता? तो तेका सांगता आपको कॉल किया था, ही तेजी कल लव यू टू, गुड मॉर्निंग माय जान, जान बोलो लव यू. हांव असले सगळे तुमकां प्रूफ दिता. म्हाका भितर हेच्या भितर कांयच लिपोवपाचें ना. हे पळय हे सगळे खूब म्हणल्यार अशी कितली आसा. हे पळय आमचो मिनिस्टर व्हॉट्सॅप कॉलाचेर आमचो मिनिस्टर जिबली दाखयता. व्हॉट्सॅप कॉलाचेर जिबली दाखयता आमचो मिनिस्टर. पळय परत थंयसर उबो रावन हांगा बसोन. हे मंत्र्याक इतलो टायम कसो मेळटा तो म्हाका खबर ना हे सगळें करपाक. तेजी मेसेजी, तेजो फोटो सगळे. व्हॉट्सॅप कॉलिंग हो तेजो फोटो, हे चेडवाचो फोटो व्हॉट्सॅप कॉलिंगच्या व्हिडिओ कॉलिंगाचेर. अशे फोटो आसा हेज्या भितर. असले दाखोवपाक लज दिसता. तुमकां तरी वचून कितें आसा, त्या मनशाक जेन्ना लज ना, जे मंत्र्याक लज ना जाल्यार आमी कित्याक लजपाचें? हो पळय मंत्र्याचो आमचो कारनामा. खूब दाखयता तुमकां. हेज्या पेक्षा पायट सारके वर्स्ट फोटोग्राफ्स आसा, वर्स्ट व्हिडिओज आसा. ह्यो मेसेजीस सगल्यो ज्यो आसा त्यो आतां तुमकां दाखोवपाक सोदता. एबॉर्शनाक तेणेन ताका कसो फोर्स केलो. एबॉर्शन करपाक लागून जेन्ना ती प्रेग्नंट रावली तेन्ना एबॉर्शन करपाक लागून कसो ताणें फोर्स केलो. ह्यो तेजी मेसेजीस. जान आई घर कितना आपको, आपको मैं आपको सिर्फ 10 देंगा. ओके, आपूण तुका 10 लाख रुपया दितलो. 5 आपका एक्सीडेंट केस में फॉलोअप करूंगा. म्हणजे तेज्या हेजो घोवाचो एक्सिडंट जाल्लो पळय म्युनिसिपालिटीच्या गाडयेक, आनी तोच अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. तो एक्सिडंट जाला काय मारून उडयला तेका तेवूय आमकां खबर, कित्याक हेंचे जे रिलेशन आसलेले ते 2016-15 चालू आसलेले. सो कितें जालां तें म्हाकाय खबर ना. आनी मेन तेका ते पयशे दितालो तो घर घेवपाक लागून. हेजे वयर पयल्या बहुत अच्छा घर है जान ये घर है, बहुत सस्ते में बेच रहा है जमीन के साथ. सो तेन्ना तो तेका सांगता हे आपूण 10 लाख तुका दितलो, 5 लाख थंयसरले घे आनी ते प्रमाणे ते घर घे. कित्याक घराचो रेट ताणें 20 लाख रुपया सांगलेलो. हांगा म्हणटा तो, ती सांगता का 20 लाख बोल रहा है जान घराचो रेट. तो म्हणटा घर बहुत मिलेगा, गड़बड़ मत करो, आई विल हेल्प, गड़बड़ एबॉर्शन के लिए करो. परत ही असली उतरां सांगपाक आनी हें करपाकूय म्हाका खूब बरें दिसना. कित्याक खुबशीं आमची बायलां भयणी आवयो पळयतली. सो हे तुमी मागीर डिसायड करा. हांव तुमकां सगळे डिटेल दिता. हे पळय नो टू डॉक्टर को मिलो, आप क्लियर करो, घर लेने के बाद फिर सोचेंगे बच्चे का, आज बैंक बंद है, 4th सैटरडे है. भाई आई लव यू टू, कल संडे था, डॉक्टर नहीं था, आज जा रही हो डॉक्टर के पास. आणि हे तिणेन सगळे ताका व्हॉट्सअप चॅट्स धाडलेले. खंयच्यो टॅबलेटी घेतला, प्रेग्नन्सी टेस्ट केला, हे केला, ते सगळे धाडलेले. ही तेजी वखदाची प्रिस्क्रिप्शन जे तिणेन तेजी वखदां घेतला. ओके क्या है, जान पॉजिटिव दिखा रहा है 10 दिन का, डॉक्टर क्या बोला काय म्हणून तो विचारता. एबॉर्शन होने को फिर क्या इलाज काय तो विचारता. हे पॉझिटिव्ह जाला ते सुद्धा त्याने जे हे केला ते 2 हे येयला ते सुद्धा त्याने दाखयलेलं आसा. ही सगळी वखदां आनी हो तेजो एबॉर्शनाचो सोनोग्राफी रिपोर्ट जो आमी लिपोवन दवरलेलो आसा, हो जो जाल्लेलो आसा तो. सो अशी ह्या मिनिस्टराची सगळी कर्मां त्याने घडयलेली आसा. आनी हे इतले तुमकां दाखयला हे पळय. आनी दाखोवपाक 8,000च्या वयर आसा. हे तुमकां सगळे मेळटले पळय. हेजे भितर जी उतरां केले ते हांव तुमकां दाखोवंक शकना पब्लिकली आनी उलोवंक शकना, इतली वायट उतरां उलयलेली आसा.
सो असो हो मिनिस्टर आसा आनी आयज हांव त्या मिनिस्टराचे बरें जावं मागता कित्याक आयज म्हाका इतलो त्रास जातालो हांव इतलो सफोकेट जातालो भितरल्यान कित्याक ताका कसो एक्सपोज करतालो आनी म्हाका चान्सूच मेळनासलो कित्याक विक्टिमाक तेणें आपल्या अंडर दवरला दाखोवपाक मेळना विक्टीम ती येवपाक सोदना फुड्यान भायर गेलो जाल्यार विक्टिमाची आयडेंटिटी भायर सरता कसो दाखयतलो जे हिस्पान जेन्ना पार्टी अध्यक्षान जेन्ना तेजें नांव एनावन्स केलें तेणें सोमती आमकां नोटीस धाडली आमचेर तेणें FIR लॉन्च केली त्या निमतान जी FIR लॉन्च जाली त्या निमतान आयज म्हाका ऑफिशियली वचून कंप्लेंट फायल करपाक मेळ्ळी चान्स आनी ही कंप्लेंट फायल जाल्या उपरांत आयज हाका खंय तरी जो म्हाजे काळजाचेर येदो व्हडलो बोज आसलेलो कित्याक अशा मिनिस्टराक कसो हांव एक्सपोज करतलो कसो लोकांच्या फुड्यान हाडटलो आयज म्हाका तेणें स्वता चान्स दिलो आयज ताका स्वता एक्सपोज करपाक लागून आनी आयज जें सत्य आसा हें सत्य तुमच्या फुड्यान हाडपाक हांव फुडें सरलेलो आसा आनी ते कंप्लेनीक लागून जी ट्रूथ आसा ते फुडें येतले आनी ह्या सत्याक लागून हें फुडें सुद्दां हेजेर आमी थांबपाचें ना ही कंप्लेंट जाली गरज पडली जाल्यार हांव कोर्टान सुद्दां वयतलो आतां हे सगळे मॅटर घेवन हीच सगळे एविडन्स घेवन हांव कोर्टान वयपाची सुद्दां आमी तयारी दवरलेली आसा आनी हांव कितें हे सत्याक लागून कसलेवूय एलिगेशन्स फेस करपाक हांव रेडी आसा फाल्यां हे सत्याक लागून जर म्हाका ते अरेस्ट करता जाल्यार हांव तांकां वेलकम करता हांव रेडी आसा जेलीन बसपाक भितर सगळे जाण म्हाका सांगता एंटीसेप्टी बेल हांवें म्हणलें हांव कसो घेवपा ना एंटीसेप्टी बेल पाप केला तेणें मजा मारल्या तेणें केस म्हाजेर हांवें कितें केलां रे हांव तुमच्या मदीं खंय आसा सगळें केलां तुवें सेक्शुअली ते बायलेक एक्सप्लॉयट केला तुवें क्रायम केल्लो आसा एबॉर्शन करून सगळे डिटेल आसा खंयच्या डॉक्टरा कडेन केला खंयच्या हॉस्पिटलान केला कितें केला सगळें ते वॉट्सॅपाचेर आसा जो ओरिजिनल मोबायल हांवें जो पुलिसां कडेन आयज हँड ओवर केल्लो आसा आनी आयज इतलें करून तुमी म्हाजेर केस घालता आयज हें फुडें आनीकूय खूब एलिगेशन्स येतले म्हाजेर आतां फाल्यां परत म्हाजे अगेन्स्ट व्हिडिओ येतलो ती घालतली ताका ते फोर्स करतले म्हाजे अगेन्स्ट व्हिडिओ घाल म्हणून हांव एक्सटॉर्शन करता हें करता म्हणून घालुनी फाल्यां ते प्रेसाकूय हाडून तिका बसयतले म्हाज्या अगेन्स्ट प्रेस घेवपाक अरे दम आसा जाल्यार फुडें तूं यो आनी सांग बाबा तुवें हें करूं ना म्हणून हांव मिनिस्टराक चॅलेंज करता हांव ह्या मिलिंद नायकाक चॅलेंज करता तेणें सांगचें कित्याक बाबा तो हेजे भितर इनवॉल्ड ना म्हणून हांव ताका वीथ प्रुफा सकट ताका सगळे प्रूफ हांवें आमच्या पुलिसांक दिल्लेले आसा आयज म्हाका तेणें एक संदी दिली तेज्या लागून हे सगळे भायर सरले तुमचे प्रश्न येवच्या पयलीं या तुमी कितें विचारचेच्या पयलीं हांव तुमकां एक थोडेशे आमचे नवनाथाक सांगता हांव मातशें तिजो स्टेटमेंट जो आमकां दिल्लो तो स्टेटमेंट तुमकां दाखोवपाक सोदता एक 5 मिनटाचो आसा आनी एक 2 ऑडियो आसा जो ताका एबॉर्शन करपाक कसो फोर्स करता कसो सांगता ते तुमकां हांव आयकपाक दिता आनी हे तुमकां हांव ऑफिशियली तुमकांय दितलो हे सगळे प्रेसवाले जितले आसा पळय तांकां सगळ्यांक तुमकां दिता हांव प्ले कर हे मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता हे मुद्दाम तुमी आयका मातशें पॉज सगळ्यांत पयलीं तुमकां सांगपाक सोदता हांव हे प्ले करच्या पयलीं ते चेडवाची विक्टिमाची आमी फूल काळजी घेतला विक्टिमाची फूल म्हटल्यार फूल काळजी घेतला विक्टिमाचे खंयसरूच नांव आमी डिस्क्लोज केल्लेलें ना विक्टिमाचे खंयसरूच आमी फोटो डिस्क्लोज केल्लेलो ना विक्टिमाचो हेज्या भितर जो आवाज आसा तो आवाज सुद्दां आमी मॉड्युलेट केल्लो आसा कित्याक फाल्यां ते म्हणूंक शकता कितें बाबा ते विक्टिमाचो आवाज आमी रिलीव केलो म्हणून सो आमी मंत्र्याचो मिलिंद नायकाचो आवाज आसा तोच दवरला तेजे भितर कांयच कर ओरिजिनल जे आसा ते चेडवाचो आनी मिलिंदाचो तो आमी ऑलरेडी पुलिसांक दिल्लो आसा हे तुमकां दाखोवपाक सुद्दां कितें तुमकां पयलींच सांगता हो वॉयस मॉड्युलेट केल्लो आसा फक्त चेडवाचो नॉट अबाउट द मिनिस्टर कुछ बताना चाहती हूँ जो गोवा के मिनिस्टर मिलिंद नायक ने मेरे साथ में किया है नाम का एक लड़का है जो एमपीटी में काम करता है वो मेरा भाई है और उनके साथ में मैं उनके पास मिलिंद नायक के पास गई थी और अपना इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड बनाने के लिए तो साथ में बात की बोले कि आप टेंशन मत लो हो जाएगा आपका इलेक्शन कार्ड राशन कार्ड जो भी है हो जाएगा
तो बोल रहे हैं कि मैं आपको कॉल करूंगा, आप उस दिन आना और बात करना हमारे से। तो मैं वहाँ से उनके ऑफिस से आ गई घर पे। तो इन्होंने मेरे को 10 बजे रात को कॉल कर रहे हैं, वास्को के ऑफिस में बुला रहे हैं मुझे। तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे देखने की तो कोई नहीं है, उनका बर्ताव भी कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैं वहाँ से बोली कि सर मैं जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करेंगे, और वहाँ से मैं आ गई। उसके बाद से नहीं मैं कॉल की, नहीं मैसेज की, कुछ भी नहीं की। और मैं फिर दोबारा उनके से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो फिर एक बार और वो मुझे कॉल कर रहे थे कि आप आए नहीं मुझसे बात करने के लिए, हम थोड़ा बिजी है, नहीं आ पाएंगे। तो बाद में ऐसे उनसे बात करना बंद हो गया। तो कुछ महीने बाद ना मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, 27 मई को एक्सीडेंट हुआ और वो 2 दिन हॉस्पिटल में रह के वो मर गया वो। तो मैंने इनको कॉल किया, मैंने नहीं तो कि मैं बहुत मजबूर हूँ सर, मुझे हेल्प कीजिए, मेरे पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। मैंने उनको कॉल भी किया, मैंने तो बात कॉल भी कट किए मेरा वो, और बात कुछ भी नहीं हुआ मेरे से। और मैं बहुत रोई वहाँ और रो के फिर उनको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस हालत में उन्होंने मेरा हेल्प नहीं किया। तो मुझे नहीं लगा कि वो फिर मुझे हेल्प करेंगे। तो मेरा हस्बैंड का 27 मई को डेथ हो गया और मैं वहाँ से अपना जो भी सामान था सब बेच उच करके मैं अपने 13 जून को मैं अपने घर पे चली गई थी। जब वहाँ घर पे चली गई तो इन्होंने मेरे को 2-3 महीने के बाद मुझे कॉल करना चालू किए, आप कहाँ हो? मैं बोली कि मैं अपने माँ के घर में हूँ। तो बोला आप गोवा में आ जाओ और यहीं पे अपना काम कुछ करो, मैं हूँ और मैं आपका सब हेल्प करूँगा, बेटे का, आपके जो भी है आपका ब्यूटिशियन जो आप शॉप खोलना चाहती थी मैं करके दूँगा। और मुझे ये सब लालच दिए और मुझे 27 मुझे ये सब लालच दे के 28 सितंबर को मुझे वो बुलाए और मैं आई वहाँ पे और खुद लेने आए मुझे। और कोई उनके साथ में काम का कोई उनका दोस्त था, वो भी आया मुझे लेने। और वो अपने कहीं ऐसे मुझे लगा कि वो ऐसे ऑफिस में लेके जा रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन वो ऑफिस नहीं था। न्यू वार्डन सिलसिला में उनका एक फ्लैट है A7, वहाँ मुझे लेके और मेरे साथ में कुछ गलत कर रहे थे। मैं मना की तो उन्होंने फिर से लालच दिया कि आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ में हूँ। उसके बाद में मुझे जूस पिलाया उसमें कुछ मिला के, बाद में मैं सो गई और मेरे साथ में बहुत गंदा गंदा वो किए, वीडियो निकाले और ज़बरदस्ती किए। और फिर बाद में ऐसे 8-9 नवंबर को फिर से वो मेरे साथ में वही गंदा खेल किए और संबंध रखे, 2 बार रखे। और मैं वहाँ से आ गई, मैं अपने घर पे आ गई। तो उन्होंने मुझे फिर मैसेज किया आप कैसी हो, ठीक हो, तबीयत कैसा, ये सब पूछे। और पूछने के बाद में फिर बोल रहे हैं कि आपसे और मिलना चाहता हूँ, एक बार और आओ मिलने के लिए। मैंने मना कर दिया कि सर हम आपसे मिलने के लिए किस लिए गए थे, आप मुझे घर दिलवाना चाहते थे, काम दिलवाना चाहते थे, बेटे का पढ़ाई ये सब करना चाहते थे, लेकिन इसमें से तो कुछ भी नहीं किया, फिर आप मुझसे मिलना चाहते हो, मैं नहीं आऊँगी मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला कि देखो आप नहीं आओगी मिलने के लिए तो मैंने आपका एक वीडियो निकाला हूँ, जो वीडियो मैं पूरा से सड़े पे और वास्को उसको सब में डाल के आपको मीडिया को दिखा दूंगा कि आज मेरे साथ तुम्हारा वीडियो है, ये सब गंदा वीडियो मैंने निकाला, अगर नहीं आओगी मिलने के लिए तो ये सब वीडियो में डाल दूंगा ऐसा कैसे। तो मैं मजबूरन बहुत मजबूरन हो गई मैं, और मैं 24 नवंबर को फिर से आई मिलने के लिए। और मैं 24 नवंबर को मिली उनके से, और मिलने के बाद में वही काम किए जो 8 दिसंबर के साथ में किए थे, 2 बार संबंध किए। और ये 24 नवंबर को 3 बार मुझे संबंध किए। और करने के बाद में मैं वहाँ से आ गई अपने घर पे। जब घर पे आई तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे MC नहीं आया तो मैं डर गई मैं। और जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उनको मैंने कॉल करके बोली ऐसा ऐसा है। तो वो घबरा कर और बोल रहे थे कि ये बच्चे को गिरा दो और इसको रखना नहीं है तुम्हें, जो भी होगा मैं तुम्हारा सब करूँगा, पर इस बच्चे को गिरा दो। मुझे मजबूर किए और मैं उनका बच्चा भी गिरा दिया। मैं गिराने के बाद में जब मैं फिर दोबारा कॉल और मैसेज करना उनको किया तो उन्होंने मुझे धमकी दिए कि मुझे कॉल या मैसेज उसे मत करो, मैं और तुमसे बात नहीं करूँगा और नहीं चैटिंग करूँगा। तो मैंने बोला कि ये जो भी मेरे साथ में किए हो ये सब क्या था, झूठ था ये तुम्हारा,
मेरे साथ में गंदा खेल खेलने की। तो बोल रहा है कि वो हम नहीं जानता हूँ, मेरा नाम मिलिंद नायक नहीं है, कौन है तुम, मुझे पहचानता नहीं हूँ मैं तुम्हें, सब इग्नोर करने लगे। और मैं बहुत दुख हो गई और मैं बहुत रोई। मैं दोबारा मिलने के लिए आई उनके से, तो वो मिले भी नहीं और मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूंगा, तुमको देखूंगा, तुम्हारे बेटे को सबको देख लूंगा। दोबारा मुझे कोशिश करी, कॉल करी या मैसेज करी तो मैं तुम सब लोगों को देख लूंगा। तो मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि मुझे इस गंदे आदमी ने जो मेरे साथ में खेल किया है ना, उसको सजा दे। और ये इसका कोई हक नहीं है कि एक लड़की के साथ में ऐसा गंदा खेल खेल के और झूठ बोल के वो अपने तरफ से ऐसा करने का उसका कोई हक नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों से कि उसको सजा दो और मुझे इंसाफ चाहिए। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये मंत्री का कोई हक नहीं है इतने बड़े आदमी बनने का। इसकी तो मैं चाहती हूँ कि इसकी कुर्सी तक भी छीन जाए। मैं ऐसा चाहती हूँ कि इसकी कुर्सी तक भी छीना जाए। और मेरा दुआ रहेगा ना, तो मेरा अल्लाह देख रहा है ना, अगर मेरा दुआ रहेगा ना तो ये जरूर ये कुत्ते की मौत मरेगा। ये मैं बोल रही हूँ ना, मेरे साथ में ये बहुत गंदा खेल खेला है, तो मुझे इंसाफ दीजिए और इसको सजा दीजिए। ये मैं अपने हो तिजो स्टेटमेंट जालो। आतां तेंच्या भितर मिनिस्टर मिलिंद नायक आनी तिच्या भितर जे कन्वर्सेशन जाला, ऑडियो जे तेणी रिकॉर्ड केल्लेले आसा, ते एबॉर्शनाक तो तिका कसो फोर्स करता तेच्या भितर कन्वर्सेशन आसा। बोलो मैं अभी फ्री है ना थोड़ा देर बात करने के लिए। बोलो। कर आप इतने बड़े मिनिस्टर हैं, आप मिलिंद नायक है, इतने बड़े हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप भगवान के एक भक्त हैं, वो भी गणपति बप्पा के इतना भक्त करते हैं। आप मुझे मालूम है, इतना यकीन है भगवान का, इतना भक्त है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं जानिए, जो भी कुछ हुआ है पर हम लोग की मर्जी से तो नहीं हुआ है, भगवान की मर्जी से हुआ। भगवान के मर्जी से तो भगवान जो भी हुआ है अभी मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ। क्या होता है उसका ये मतलब क्या है वो बात मत करो, ऐसे ही बात करो। अच्छा हेलो, हाँ सुनो, वो भगवान के मर्जी से भी हुआ तो उसको ये नहीं है कि क्या है अभी नहीं हो, सब बाकी सब आपको तकलीफ बहुत है, आपको लेकिन आप तो सब कर सकते हैं ना जान, आप इतने सुनो, आप मेरे को सिखाने के लिए नहीं है, मेरे को सब जानता हूँ, मैंने दुनिया देखी है। आपको तकलीफ है तो तकलीफ आपका बढ़ सकता है, उसके लिए मैं आपके भले के लिए बोल, उसको अभी ये नहीं है, उसका इलाज बाकी का जो हम लोग बात कर रहे थे डिटेल में बात मत करो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाकी का सब जब अच्छे से क्लियर होगा तभी उसमें कुछ मजा लगेगा, मजा नहीं क्या बड़े से गाड़ी से कुछ बनेगा नहीं। तो आप ये सुनो, मैं बोला आपको क्लियरली ऐसा शब्द निकाल के बात कर दो, तब इसमें बात करने हम जो लोग प्यार किए था। मैं एक बात बोल रहा था, मैंने जो बोला उसको कुछ मीनिंग है, 100% मीनिंग है, और बाद में आपको मैं समझाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दोनों मिलके जो प्यार किए, जो सेक्स किए, नहीं, तो बाकी मैंने आपको बोला कौन से बात करो तो कौन कर दो, मैंने आपको बोला आपको बात करने का इधर आने का बात करिए। अरे ठीक, आप चाहते हैं, आपकी सर मानती हो, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये बच्चे को मैं नुकसान कर दूं, बराबर नहीं बोल रहा हूँ मैंने आपको सवाल बोला, ऐसा बात मत करो, बोलते समझ में आता है कि नहीं आपको? तो हम आपकी सच मान रहे हैं ना जान, पर मेरी काम हो गया, अभी ये बात टाल दो, अभी चुप रहो, मैं मान दिया, बहुत बड़ा मेहरबान हो गया समझो। मैंने जो आपको दूसरा कुछ बोला है वो तो 100% होगा, उसके बाद कर दो, याद रखो, मेरा नाम मिलेंगे तो इसके लिए काम ओके। जो मैंने आपको जो कुछ बोला वो कभी बदल नहीं सकता, काम करो। तो मैं बोल रही हूँ आपकी सच में मानने सच मान रहे क्या शर्त है, कैसे कुछ फोन पे बात करने का नहीं, मेरे भाव बैठी हूँ, समझे आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरह से, आपको समझ गया मैं क्या बोल रहा, हमने मान लिया एक टॉपिक क्लोज, अब दूसरा बात करो, कैसे आप ठीक है, तो हम मतलब ये आपका प्यार मेरा झूठा था है ना। मैं सुनो, मैं बोल रहा हूँ वो बात ही निकालो मत बोला, क्यों बोल रहा हूँ मेरे भाव में
मैं आपको क्यों बोल रहा है मेरे को मालूम ठीक है बोला सर, उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ। हो गया ना, एक काम खत्म हो गया। अभी जो है आगे जाके उसके बारे में जब मिलेंगे तो बात करेंगे। चलो मैं बहुत समझ रहे ना मेरे ऊपर क्या बीत रही है सर। सुनो 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 सुनो, वो तो तुम्हारे पर बहुत कुछ जिस था तो एक इंटरनेट के नाते मैं आपको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरनेट के नाते उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये जो भी है तो अच्छा ही रहना होता है, तो आप मेरा बात मानो, उसके बाद रास्ते से करके उसको दखल देंगे और रिटर्न में बात ही मत करो, आप फोन में बार बार करो। तब ये बच्चे को मैं गिरा दूंगा। अरे अरे पागल, तुम्हारे चलने के बाद मत आएगा कैसे बना हुआ आपका? हाँ हो गया, ठीक है मैं समझती हूँ आप क्या करना चाहते हो गया। मैं क्या बोला आपको समझ में आया? हैं। जी देर लगता है, टाइम लगता है, थोड़ा फुर्सत से काम लेना। ठीक। ऐसे हमको कुछ करें, हम वो काम पे कुछ करते हैं, आप पहले ही तकलीफ में है, उसके बाद और भी तकलीफ में आने से पहले ये मत करो। मैं दूंगा आपको उसमें तो आपका पति का एक्सीडेंट का जो केस था ना, ठीक। सुनो हाँ। खाली सुन लो, उसकी का एक्सीडेंट केस था म्यूनसिपल की तरफ से, उसके लिए मैं कुछ एडवोकेट के लिए बात किया हूँ, कुछ तो हो सकता है, खाली सुन लो। अगर होना है तो आप ये हालत से नहीं लेने का। ठीक है मैं आपकी बात मान। मैं लीगल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप बातें नहीं करें, हमारी जगह सुनने का, आप कुछ भी बोलेंगे तो पद देंगे। म्यूनसिपलिटी में आप फोन पे कुछ बात मत करो, मेरा बात सुन लो। ठीक है तो जब हम मिलेंगे तो बात सुनो ना मेरा बात, फोन पे क्या बताओ तो ये क्लियर करके ले गया तो आपको फायदा है एक्सीडेंट केस का, आपका कुछ जो है वो होने के लिए। ठीक है। ओके और कुछ है दूसरा तो बात करो। तो एक्सीडेंट केस जो है इसके बारे में मैं एडवोकेट से, दूसरा एक बड़ा एडवोकेट से बात किया, अपना म्यूनसिपलिटी का एडवोकेट है ना, हेलो हाँ उससे भी बात किया हो। आपको ये सब कुछ उसका पैसा आने का एडवांटेज है, लेकिन कैसा है मैंने ये भी बोला ऐसा ऐसा है, अगर बंदे उसका दूसरा शादी हो रहा है ऐसे पूछा तो वो बोलने लगा नहीं ऐसा जल्दी नहीं है, सब हो गया तो ये सब पैसे ओके तो आ गया। एक्सपायर और बात बिना बात के आप उसको एक डेढ़ दिया, तीन जोड़ो से, तीन जोड़ो, 22 वर्ष 20 वर्ष 18 वर्ष नहीं हुआ तो अपनी उसमें मेरी तरफ से भी मैंने जो बोला बोले ये दूसरा बात बोलो क्या है। दूसरा यही बात है तो मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ। मामा को बुलाने का, उससे बात करने का मैंने बोला था, तो उससे बात करने कम से कम सजा वाला साथ में रहेगा। बाद में थोड़ा दिन के बाद मैं आपको कॉल करूंगा तो बताऊंगा वो केस के बारे में सब आना पड़ेगा, के बारे में आपको आना पड़ेगा। लेकिन आने से पहले ये मैं जो दाम बंद निकालो ये क्लियर हो गया था, अच्छा है कि यहाँ आके फिर आपको कुछ चेकिंग हो गया तो मेरे को बोल नहीं रहा है ऐसा कुछ करेंगे। बोल रहा हूँ, देखो मैं आपको बोला नहीं तो आप बात करना बंद करो, मैं आपको क्यों बोल रहा है फोन से बंद करो, मेरे को ठीक है तो हम मिलकर बंद कर सकते हैं ये इधर जब बुलाएंगे तभी आपको ये करके आना है, तो आपका एक प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर फाइनल नहीं जब हम फिर मिलोगे तो ये ऑपरेशन करवा के मिलोगे आ जाओ तो बुलाना। तो मैं आपका हर सभी मान रही हूँ। ठीक है आप मेरा साथ में हे जाले एबॉर्शनाचे टायमाचे, सो ताका फोर्स करता आनी एबॉर्शन जाल्या उपरांत ती कंटिन्यूस ताका कॉल करताली, जेचे सगळे रिकॉर्ड्स आसा, वॉट्सॅप मेसेज आसा ते ताका धाडटाले, तो एक सो ताका एंटरटेन करनालो, सो ती डायरेक्ट पटनासून गोंयांत येवपाक लागलेली ताका मेळपाक, तेजो हो वॉयस रिकॉर्डर फ्लायटीन बसून ती उलयता तेजे कडेन 2 मिनटांचो आसा, चड ना, मागीर हे करी। हेलो आज मिलो मैं आ रही हूँ। अरे मतलब क्या है, इधर आपका भाई है क्या, आ गया क्या, चल मजा आएगा।
पटना से मैं 11 बजे पहुंच गई है, हमको मिलेगा आपको पर मेरा क्या क्यों ना बात करना दो बजे नहीं पहुंच रही हूँ, बस मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? जो है अपना हमारा कोई हिस्सा नहीं, मेरे को गाली दिया था ना, किसने मिलाया था आपसे मेरे को? जो भी है ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा पहले करने से पहले आपको बात बोलने के बाद खबर रहा है पहले ही बोलना चाहिए था, मैं ये सब पहले से झूठ मूठ ये सब नाटक किए थे आपके साथ में, क्या करने जो हमको मालूम है, हम आपको फालतू की बात मैं आपके लिए क्या क्या नहीं की, मैं आपको तक आपके बच्चा तक लेके गई आपको क्या मैं आपकी बच्चा तक लिए यहाँ से लेके गई मैया. सो ही तुमकां दोनूच दाखयला ऑडियो आनी तुमकां दोनूच दितलो जे आमी ओरिजिनल मोबायल दिला पळय तेज्या भितर 35 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आसात आनी ती अशी इतली बुरशी आसा जो तूं आनी हांव ते आयकूंक शकना. कित्याक इतले खंयच्या लेवलाचेर तो मिनिस्टर तेजे कडेन उलयता ते म्हाका समजना. एक सादो मनीस सुद्दां म्हाका तसली उतरां केन्ना यूज करपाना, तसली उतरां ताणें यूज केल्ली आसा. आनी हे आमी मुद्दाम ते विक्टिमाची आयडेंटिटी दाखोवंक जायना म्हणून आमी सगळे प्रिकॉशन घेतला. तेजो वॉयसूय मॉड्युलेट केल्लो आसा, तेजो फेसूय ब्लर केल्लो आसा. आमी तेजें नांव खंय मेन्शन करून दीस इज ऑल अकॉर्डिंग एज पर अवर लिगल एडवायजा प्रमाणे आमी हे सगळे केल्लेले आसा. बट मिनिस्टराचो आवाज खंय दाखोवना. तेजे फोटोग्राफ्स तुमकां दाखयले, जे वॉट्सॅप चॅट्स दाखयले, तेजो आवाज दाखयलो, तेजे व्हिडिओ आसा ते मोबायलाचेर, हे सगळे लोकांक पळोवपाक मेळटले स्लो करून जर हेजेर एक्शन जायना जाल्यार. हांव चॅलेंज करता त्या मिनिस्टराक मिलिंद नायकाक, तूं जाता तितली डिफॉमेशन केस घाल आमचेर. म्हाका मात सुद्दां पडलेलें ना. तूं जाता तितलें न्ही. हांव सांगता डिफॉमेशनाक जर हांव रिप्लाय दितलो तेच फक्त सत्य. डिफॉमेशनाक रिप्लाय दितलो फक्त ट्रुथान, सत्या भितर, आनी हे सत्य सगळें आमचे कडेन आसा. सो हांव तुका चॅलेंज करता, तुजे कडेन दम आसा जाल्यार आनी एक केस घालून दाखय म्हाज्या डिफॉमेशनाचेर. हांव तुका चॅलेंज करता ह्या बाबतींत आनी रेडी आसा हांव कसले. कित्याक म्हाका खबर आसा म्हाजेर एलिगेशनां खूब जातलीं. बट हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदता, हेज्या भितर जे हांवें तुमकां आतां सांगलां हे फक्त तुमकां खरें उलयलां, हांव सत्य सांगलेलें आसा. हेज्या भितर एक उतार सुद्दां हांव एक फट म्हणटा ते उतार उलोवना. आनी हेज्या लागून हांव खंयसरूय येवन प्रणाम जावपाक हांव तयार आसा. आनी परत हांव त्या बायलेक मेळ्ळा तो फेब्रुवारीच्या 2019 मेळ्ळा, जेन्ना ती फर्स्ट टायम म्हाज्या घरा कडेन येयल्या. आनी तिजे उपरांत तिका कमीच 5-6 फावटी मेळ्ळा फक्त म्हाज्या घरा कडेन. घराच्या शिवाय हांव केन्नाच तिका खंय मेळना. 2019च्या पयलीं हांव तिका वळखनासलो सुद्दां, केन्ना तिका मेळना सुद्दां, केन्ना वळखूनसो नाका. आनी हे जे तेंचे लव चलतालें, हे कितें चलतालें तेजे भितर, जे तेणें एबॉर्शन केलां, बाकीचें कितें केलें, हे सगळें तेजे पयलींचे मोबायलाचेर जी लास्ट मॅसेज आसा तेजी आसा ती सुद्दां जानेवारी 2019 पर्यंत आसा. तेजे उपरांत मॅसेजीस जी आसा मोबायल दिला तेजे लास्ट मॅसेजीस तेन्नाची आसा, तेजे उपरांत तेजेर मॅसेजूय ना. आनी हांव तिका मेळ्ळा फेब्रुवारी 2019. हांव हे चॅलेंज करता, जर ते म्हाजेर एक सुद्दां प्रूव करूंक शकता जी म्हाजेर केस घाला. म्हाका अजून कांय केसीचे कांय मेळना, FIRची सुद्दां मेळना ना. म्हाका खंयच्या
बिहारच्या पुलिसांनी कॉन्टॅक्ट करना या गोंयच्या पुलिसांनी कॉन्टॅक्ट करना हे विचारना सुद्दां. सो म्हाका खबर ना, म्हाका FIRूय म्हाजेर ना, बट दर आयकपाक येता तेजे प्रेसाच्या थ्रू जी म्हाजेर सेक्शनां लायला, जी म्हाजेर एक्स्टॉर्शन म्हणून केस फायल केलेली आसा. एक्स्टॉर्शन कितें बाबा हांवें हे पयशे दिवन ताका काडपाक लायलेले आसा. ऑडियो हो व्हिडिओ काडपाक लायला, हो ऑडियो काडपाक लायला मंत्र्याचो. जाल्यार हांव सांगपाक सोदतां ते मोबायलान चॅक करा, ओरिजिनल मोबायलान चॅक करा केन्नाच्यो मॅसेजी ह्यो सगल्यो 2019च्या पयलींच्यो, म्हाका मेळच्या पयलींच्यो. ह्यो हांव तांकां चॅलेंज करता. जाल्यार हेजे भितर म्हाका मेळ्या उपरांत एक्स्टॉर्शन कशें जालें हे सगळें तुवें पयलीं केलां आनी तेज्या उपरांत तुमकां म्हाका मेळ्या उपरांत ताका बायलेक सांगून हांव एक्स्टॉर्शन पयशे घेवपाक लागून. आनी एक्स्टॉर्शन कोणाचेर? ती बायल एक गरीब बायल, ते लिगल नोटीस जाल्यार तेज्या भितरूच तेंच्यांनी मेन्शन ती गरीब, आनी खरीच ती खूब गरीब बायल ती. हांव जाणा तेजो घोव आसलो तो लेबर म्हणून काम करतालो, ती भाड्याक रावताली आमच्या जेटीर भागार. सो आमकां खबर आसा ती बायल खऱ्यांनीच गरीब आसा. सो ती गरीब बायले कडेन हांव एक्स्टॉर्शन करतलो? हांवें एक्स्टॉर्शन केलें तरी कोणा कडेन हेंच म्हाका कळना. जी म्हाजेर उलटी केस ते कितें म्हण आसा बोबडा, चोऱ्याच्या उलटा बोबडा. अरे आमी केला, सगळें केला तेणेन आनी वयल्यान म्हाजेर FIR. सो हांव एक्चुली हॅप्पी आसा. हांव ताका धन्यवाद म्हणटा. तेज्या ती FIRाक लागून हें सत्य म्हाका सगळ्या लोकांच्या समोर हाडपाक एक चान्स मेळ्ळो. तेणेनूच म्हाका वाट दाखयली, हे मंत्र्यानूच. हे मंत्र्याचे हांव आभारी आसा कित्याक तेणें म्हाका वाट दाखयली आनी आयज हांव हे सगळे पब्लिकली लोकांच्या समोर हाडपाक शकलो. आनी ही हांवें केस फायल केली आसा तेज्या अगेन्स्ट. हांव मागता आमच्या महिला अध्यक्षा कडेन एक 2 मिनटांनी सांगचें. Yeah, good evening, everybody. First and foremost, I must appreciate the guts and the courage that our president, Goa Pradesh Congress President, Mr. Girish Shodankar, and Mr. Sankalp Amonkar has shown. I really appreciate because they are the ones who are standing behind the women. आज ह्या हो जो मंत्री असा, मंत्री म्हटल्यार आमचे रक्षक, पण हो जो रक्षक असा हो आज भक्षक झालेलो असा आणि सगळ्या बायलांच्या मनात त्याने एक भय निर्माण केलेले असा. आज हा बायलाक उल करता, सगळ्या बायलाक मार्मुगोवाच्या, वास्कोच्या आणि गोव्यातल्या बायला उल करता आणि विचारतात अशी कितलीशी बायलाक त्याने पाड केलेले असा. त्यांनी मुखार येवपाचे आणि आम्ही त्यांना, आमचे काँग्रेसची पार्टी त्यांना सपोर्ट दितले. आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे रावतले. आज ही हिम्मत भाजप सरकारान दाखवली ना. आज हो जो भक्षक झालेलो असा मंत्री, ह्याका अजून 15 दीस पहिले आम्ही गिरीश सोडणकर हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, त्यांना आम्ही त्याचे रेजिग्नेशन मागितलेले, त्यांना ते दिवना. अजून ताका BJP पक्षान ताका आपल्या पक्षांतल्यान बाहेर काडू ना. आणि आज हांव खरेंच संकल्प बाबा म्हणटा की हॅट्स ऑफ टू यू, कित्याक थंय रावन, थंय मार्मुगांत रावन मिनिस्टराचे ही सगळे बाहेर काडप म्हणजे खरंच एक धाडसाचे कृत्य असा. ह्या माणसानं एका बायलेकच एक्सप्लोर केलं ना, अशे कितले बायलेक एक्सप्लोर केले आसा त्या सगळ्या बायलांनी मुखार येवपाक जाय. ह्या माणसानं, ह्या हो जो मंत्री असा ह्यानं एक न्ही, 2 न्ही, 3 न्ही, 7 गुन्हे केलेले असा एका बायले फाटल्यान. एका बायलेक एक्सप्लॉइट करून 7 गुन्हे केलेले असा. पहिला गुन्हा असा त्याचा, आपल्या बायलेक, लग्न झालेल्या बायलेची फसवणूक, आपल्या भुरग्यांची फसवणूक, आपल्या भुरग्यांक त्यांना आता आणि बायलेक समाजात कसे फेस करपा पडतले हे हांव न कळो. दुसरी, हॅव्हिंग illicit रिलेशनशिप विदाउट द कन्सेंट ऑफ दॅट लेडी. तिचो घोव बाहेर पडलो, तिचो त्याने फायदा घेतला आणि तिची कन्सेंट न घेता तिच्याकडे illicit रिलेशनशिप दवरले. आस्किंग द विक्टिम, दुसरो गुन्हो, तिसरो गुन्हो, asking the victim to abort the fetus without her consent. हो एक मर्डर, हे एक मर्डर. फिटस अबॉर्ट करपाक सांगितले,
सांगप म्हटल्यारच एक त्यानं मर्डर केलेलो आसा एक जन्म जावच्या पयलींच एका भुरग्याचो. मर्डर ऑफ अ बेबी बिफोर द बेबी could see this world. Threatening the victim, तिका भय घालून, threatening the victim and keeping her under control, under fear, in a way to exploit her, in order to exploit her, and by saying that if you do not cooperate with me, I will release all the videos. This itself shows this is again a crime to exploit a lady by threatening her off and on. दुसरे, अंडर द गार्ब ऑफ गिविंग अ जॉब, त्यानं तिका सांगितलें की आपण तुका नोकरी देता, तू यो, घर दिता, आणि तिका आपयले, थंयच्यान आपयले, पटनाच्यान आपयले, आणि तिका एअरपोर्टार जेन्ना तो घेवपाक गेलो तिका कितें तरी पिवपाक दिलें, तिका बेशुद्ध केलें आणि हे केलें, तिका रेप केलें. अगेन इट्स अ केस ऑफ रेप बिकॉज इट्स विदाउट द कन्सेंट ऑफ द गर्ल, without the consent of that lady. So I appeal to all the people, appeal to all the ladies of Goa, if they have come across this man in whatsoever form, they should come ahead and we are there to support them. आज काँग्रेस पक्ष आमच्या काँग्रेस अध्यक्षानं तसेच आमचे उपाध्यक्ष संकल्पानं सामके करेज दाखवून हे त्याची सगळी बाहेर लक्तरां काढलेली आसा. तेव्हा म्हजे मागणे इतलेच आसा भाजपसरा, तुम्ही 2 दिसा भितर तेका जर तुम्ही बाहेर काढले ना, सॅक केले ना, तर वी विल टेक अ व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग ॲक्शन अगेन्स्ट दॅट. all the ladies will go to his house and see that he is being pulled out of the house, of his house. This is the warning to the chief minister and to the minister म्हणण्याच्या लायकीचो ना. I don't call him as a minister of Goa, because if I say he's a minister of Goa, means I have to respect him, but he is not a man who should be respected. So I appeal to all my Goan ladies that this type of man who has done such type of heinous things and very shameful, when he was keeping the papers, I myself could not see the papers, I just put them upside down. The dialogues, the faces that he has made, this itself, it's really embarrassing to any woman, a woman of respect, a woman. And this type of thing, if the ministers are going to do such thing, then what can we expect from BJP government? And I again appeal to the Chief Minister of Goa that immediately, if today or tomorrow, by tomorrow, he should be sacked. He should be removed from the ministry and he should be allowed to sit at home. Thank you. सांग वराचा एक मिनिट. इतके दीस भारतीय जनता पार्टीन आणि अध्यक्षान आणि गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जो स्टँड घेतलो की एक तर पयलीं तेंच्यांनी सांगलें की त्या महिलेन कंप्लेंट करपा जाय. दुसरे अध्यक्षान सांगलें की जेन्ना आमकां नांव कळटलें मंत्र्याचें तेन्ना आमी तेजेर एक्शन घेतलें. पूण आज म्हाका प्रश्न करून दिसता, जशें 30 तारखेक नोव्हेंबराच्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी सांगलेले 15 दिसां भितर आमी नांव उघड करतले. जर ह्या सरकारान, मुख्यमंत्र्यान ह्या मंत्र्याचेर एक्शन घेतली ना, ह्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान सॅक केलो ना, जाल्यार आमी सांगलेले 15 दिसां भितर ह्या आमी मंत्र्याचें नांव उघड करतले. त्या प्रमाणे आज जेन्ना 15 दीस सोंपता, आज ह्या मंत्र्याचें नांव आमी उघड केल्लें आसा. वुमन्स पुलीस स्टेशनाचेर आमी आज कंप्लेनूय फायल केल्ली आसा. आणि आज हांव भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाक तशेंच मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता की तुमच्या उतरा प्रमाणे तुम्ही जे उतर दिल्लें, नाव कळटकीर आमी एक्शन घेतलें. आज नाव सोडात, विथ एविडन्स, विथ सगळे व्हिडिओ क्लिप्स, व्हॉइस रिकॉर्डिंग्स, विथ सगळे व्हॉट्सॲप चॅट्स, सगळे आमी विथ एविडन्स आज वुमन्स पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. गव्हर्नराकडे काल आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान गव्हर्नराकूय हेची कल्पना दिल्ली आसा. हांव मागता मुख्यमंत्र्याकडे
की तुमकां अख्खी गोंयची जनता आज पळयता. ऑलरेडी तुम्ही तुमच्या उतरा प्रमाणे तुम्ही जे उतर दिल्ले ते तुम्ही उतर पाळात आणि आयच्या आज हे सगळे जेन्ना हे तुमकां आज तुमच्या मुखार येता आणि मुख्यमंत्र्याक हेजी कल्पना बरेच पयलीं आशिल्ली कितें घडलां तेजी. सो हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की खरेंच जर तुम्ही महिला सशक्तीकरणाची जर भाशा करता, वुमन एम्पावरमेंटाची जर भाशा करता आणि इतके जावन तुमकां एविडन्स दिवन सगळे कंप्लेंट फायल करून पसून जर तुम्ही आज त्या मंत्र्याक सॅक करपाक सोदना जाल्यार एक मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की तुम्ही मुख्यमंत्री ह्या कसल्या प्रकरणात खंय फसला काय. अशें मुख्यमंत्र्याचे आणि पार्टी प्रेसिडेंटाचे मिलिंद नायका कडेन अशें कितें आसतलें जेणे करून आज मुख्यमंत्री आणि पार्टी प्रेसिडेंट तेजेर एक्शन घेवपाक पळयना. सो हांव मागता मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब आयच्या आज हे सगळे जेन्ना एविडन्स तेणे मागून घेवचे वुमन्स पुलीस स्टेशना वयल्यान आनी तांकां ऑर्डर दिवची की इमिजिएटली तेजेर FIR जावपाक जाय आणि ताबडतोब ह्या मंत्र्याक आयच्या आज ह्या मंत्रिमंडळांतल्यान सॅक करपाक जाय. ही आमची मागणी आसा. तुमकां सांगलें न्हू आतां हांवें तुमकां आतां सांगलां न्हू सगळें हांवें 2019 ती जेन्ना आमचे कडेन येयली तेन्ना ती म्हाका फर्स्ट टायम जेन्ना मेळ्ळी तेन्ना तिणें म्हाका सगळें आपलें एक्सप्लेन केलें आनी आयकून घेतलें. मागीर ताका सांगलें हांवें कितें बाबा आमी अशेंच बिश्टें घालूंक ताका कितें तरी एविडन्स जाय. ती म्हणपाक आपल्या कडेन एविडन्स आसा. मागीर तिणें म्हाका एविडन्स दाखयलो. सो ना तेन्ना तेज्या उपरांत हांव एडवोकेटा कडेन गेलो. एडवोकेटान सांगलें जे पर्यंत विक्टीम येवन स्वता येवन जे पर्यंत कंप्लेंट फायल करना ते पर्यंत ते कंप्लेंट जावूंच शकना. सो विक्टीम हॅज टू कम इन फ्रंट. तिका खूब कन्विन्स केलो आमी यो म्हणून, बट तिणें येता म्हणून सांगून गेली ती मागीर ती नाच. तेज्या उपरांत हो विशय तसोच आसलेलो. आतां 5 म्हयन्या पयलीं ती विक्टीम परत म्हाजे कडेन येयली. फक्त इतल्या दबावान आनी इतल्या प्रेशराच्या अंडर म्हाका सारकेंच दिसतालें की म्हाका सर म्हणून रिक्वेस्ट करपाक, सर मेरा मोबायल मेरे को वापस दे दो, मेरे को मेरा मोबायल दे के मेरे को मेरे बच्चे के साथ आराम से रहने दो म्हणपाक लागली. सो तेन्ना म्हाका खंय तरी गडबड दिसली की बाबा हेजेर प्रेशरायज घातलेलो आसा आनी ती प्रेशरायजान म्हाजे कडेन येयलेली आसा. आनी हांवें चिंतलें स्वताक चिंतलें बाबा जे एक मनशाक ती प्रेशरायज करता जर हो मिनिस्टर इनवॉल्व आसा तिका प्रेशरायज करपाक जाल्यार हांव जावपाक दिवपाना म्हणून चिंतले विचार केलो. आनी तेन्ना हांव आमच्या लिडरशिपा कडेन येयलो, CM कडेन गेलो, गव्हर्नरा कडेन गेलो. अरे ते सांगता कितें जे पर्यंत म्हाका हांव कसो म्हणून हायक करतलो जेन्ना विक्टीमूच फुडें येवपाक तयार नासली. आयज सुद्दां विक्टीमाची कितें हालत जाल्या. ती विक्टीम इतली बावडी सादी आसा, गरीब आसा. म्हाका काकूट दिसता त्या विक्टीमाची. कित्याक आयज ती इतली प्रेशराच्या अंडर आसा. कित्याक आयज अशें दिसता की विक्टीमांक तेंच्यांनी टोटली आपल्या कंट्रोलाच्या अंडर दवरलेलो आसा. प्रेशरान ती बायल आसा जाल्यार तेजो जिवाक आतां भंय नासतलो. कोणाची ती बायले एकूण आहा तिका जिवाक भंय नासतलो. तेजेर तुमी कितें घेतात? आतां तूं हेजे वरसून चिंत न्हू. तेजे जिवाक भंय आसतलो हो म्हाका भंय जाला. कित्याक तिका फाल्यां सकाळी त्रास जातले म्हणून, फाल्यां तिका त्रास जातले म्हणून. तुमी कितें घेतात? आतां तेज्या लागून आमी बिहाराचे चीफ, आमच्या अध्यक्षान बिहाराचे चीफ मिनिस्टराक आव्हान केलां की तिका प्रोटेक्ट करचें, तेजे मिनिस्टराचेर तुमी केस फायल करची म्हणून. आख्खे डिटेल तुमकां जी कंप्लेंट दिला पळय तेजे भितर वाचत डिटेलान. जे पेन ड्रायवाचेर तुमकां डिटेल दिल्लेले आसा पळय तेजे भितर तुमकां सगळे डिटेल मेळटले. आयज म्हाका ते खरेंच ते बायल मनशाचेर काकूट येता. आनी ह्या मनशान, ह्या मिनिस्टरान जे वायट कर्तूक केला पळय ताका खंय तरी लोकांनी आनी हे गव्हर्मेंटान ताका थंयसून काडून तुमच्या प्रेसिडेंटान जेन्ना हांगासर डिक्लेअर केलें की अशें अशें सेक्स स्कॅन्डल जाल्लें आसा पूण 15 दिसाचो टायम दिलो. हो कित्याक टायम दिलो? तुमी तेन्नाच कित्याक पुलीस कंप्लेंट तेन्नाच सांगलें ताका तेजेर एक्शन घेवची म्हणून आमच्या पार्टी अध्यक्षान टायम दिलो 15 दिसाचो. कित्याक सांगलें तेवूय तुमकां खबर आसा. पार्टी अध्यक्षान कितें सांगलें, एक विक्टिमाची फॅमिली आसा, एक मंत्र्याची फॅमिली आसा. हेजे मंत्र्याच्या पापाक लागून तेज्या फॅमिलीक, तेजे बायलांक, तेजे बायलेक, तेजे भुरग्यांक कित्याक त्रास जावचे, कित्याक सोशल लायफान ती कॉलेप्स जातली. सो हेजे लागून आमच्या अध्यक्षान टायम दिलेलो. धर ताका स्वता आपल्या फॅमिलीचे पडलेले ना, आपल्या भुरग्यांचे पडलेले ना आनी वयल्यान FIR आमचेर घालता जाल्यार म्हाका दिसता हेज्या शिवाय आनी दुसरो प्लॅटफॉर्म म्हाका नासलो ताका एक्सपोज करपाक. सो आयज
हो टायम येयलो आसा त्या प्रमाणे तुमकां पुलिसाकडे कंप्लेंट दिवपाकूच जाय आशिल्ली ती तुम्ही पयलींच कित्याक केली? तेन्ना आमी तेजो सरकारान नजरे आड दिल्ली न्ही. जसे त्यांनी सांगितले आताच की जेन्ना केन्ना कंप्लेंट लॉन्च करता तेन्ना स्वता विक्टिमान ते हजर रावपाक जाय. भयाक लागून प्रेशराक लागून जिवाच्या भयाक लागून परॅप्स ती बाहेर येयनाच आणि जेन्ना ती स्वता येना तोपर्यंत आम्ही काय करू शकलो ना कळ्ळें न्ही. आता सुद्धा जेन्ना पयर ती त्यांच्याकडे आयली तशें ज्यांनी आता संकल्प बाबान सांगितले की ती भयावळ आशिल्ली. आपल्याक दिसलें की तिका जिवाचे कितें तरी म्हणजे फियर थ्रेटनिंग आसतली म्हणून आणि ताका लागूनच आमच्या अध्यक्षांनी हो विषय घेतलो की एक तर तिका एक्सप्लॉयट केलेले आसा, दुसरें तिका इतले तिच्यावर प्रेशर हाडलेलें आसा की फाल्यां तो कितें करतलो. नराधम तो मिनिस्टर हांव म्हणटलें नराधम आसा तो कितें करतलो ताका लागूनच त्यांनी नाव गुपीत दवरलें. ओके या सरकारमध्ये महिला सुरक्षित नाहीत असं म्हणायचं आहे का? ते आम्ही रोजच म्हणतोय सुरक्षित नाहीच आहे, अजिबात सुरक्षित नाही. तेव्हा त्यांचेच रक्षक भक्षक बनले कसे सुरक्षित असणार. तेच 2 दिवसाचं टाइम सांगितलं आहे आणि आम्ही त्यांच्या घरावर मोर्चा नेला. ह्याचा त्यांनी आजच्या आज नाही तर उद्यापर्यंत त्यांनी त्या मिनिस्टरला बाहेर काढलं पाहिजे. मंत्री म्हणून ठेवता कामा नये. हे मंत्री ठेवलं म्हणजे आम्हाला लज्जास्पद आहे. I think after looking the documents, CM felt very bad and he was very upset with his minister. And he assured me that just give me 8 days time, I will look into the matter. That was the thing what he told me. And I trusted him and I walked out from his place. But he claims that he has not seen any, because when we asked the PM regarding the same thing, he said, I don't have anything. आणि त्याच्या अशा म्हटलं की तुम्ही पॉलिटिकल ऍडव्हान्टेज थोडी घेता. सीएमन सांगता सीएमन सांगता खंयच्या जाग्यार No, it's म्हाका okay. मेळ्ळा आनी कोणाक मेळ्ळा. थँक्यू. नो मोर क्वेश्चन.